जेन्ना भारत स्वतंत्र जालो तेन्ना सावरकरां कडेन पत्रकार गेले, प्रत्येका कडेन गेले की कितें दिसता तुमकां हें बद्दल स्वातंत्र्या बद्दल. तर प्रत्येकान आपापले कुवतीनुसार आनी आपल्या हेचे नुसार स्वातंत्र्य लढ्याचें श्रेय घेवपाचो प्रयत्न केलो. कोणी सांगलें अहिंसात्मक हेचेमुळे स्वातंत्र्य मेळ्ळें, कोणी सांगलें क्रांतिकारक दलामुळे स्वातंत्र्य मेळ्ळें, कोणी आनी खंयच्या संस्थेच्या हेच्यामुळे स्वातंत्र्य मेळ्ळें. अशें प्रत्येकाने आपापल्या हेणें स्वातंत्र्य मेळ्ळें अशें सांगलें. आनी शेवटी सावरकरां कडेन गेले की तुमचें कितें म्हणणें स्वातंत्र्या विशीं. तर सावरकरांचे तेतूंतलीं काही वाक्य म्हाका अजुनूय आठवता, वाचनात आयलें की त्यांनी सांगलें की ह्या स्वातंत्र्य लढ्याचें श्रेय जें आसा तें गांधीजीच्या अहिंसात्मक लढ्याक वयता, 1942च्या चले जाव लढ्याक वयता, काँग्रेसच्या इतल्या वर्सांच्या लढ्याक वयता, क्रांतिकारकांनी जें आपलें बलिदान दिलां त्या लढ्याक वयता, म्हाजे सारके कोणी ह्यांनी केला त्या लढ्याक वयता. आनी तेचेच बरोबर संपूर्ण भारतांत ज्या लोकांक स्वातंत्र्य लढ्यांत सगळ्याक कित्याकूच भाग घेणं शक्य ना, पूण त्यांनी आपल्या घरा कडेन देवा कडेन प्रार्थना केली आनी 2 फुलां घातलीं की भारत स्वातंत्र्य जालो, तांकां सुद्दां ह्या लढ्याचें श्रेय वयता. म्हणजे इतली ज्यांची विचारसरणी उच्च आसा की ह्याचें श्रेय सगळ्यांक वयता, कोणा एका हेचे खातीर ह्या स्वातंत्र्य जाल्लें ना, की सगळ्यांचे प्रयत्नामुळे हें स्वातंत्र्य. तशेंच म्हाका आज सांगून दिसता की आयज जे डायरेक्टरांनी सांगलें की आमचें कांयच श्रेय ना, पूण ह्याचें श्रेय म्हाका कळपा लागत पासून ज्या ज्या व्यक्तींनी म्हाका सहाय्य केलां, सगळ्या शिक्षणाच्या बाबतींत आसूं किंवा एग्रीकल्चराच्या बाबतींत आसूं, आमच्या गोंयच्या शेतकी खात्याच्या बाबतींत आसूं, कारण त्याची सुरवात ह्या पुरस्काराची सुरवात ही थंयच्यान जाल्ली आसा, गोवा शेतकी खात्यांतल्यान जाल्ली आसा. त्यांनी जेन्ना म्हाका पयलो 2013 कृषीरत्न पुरस्कार दिलो गोवा सरकारान आनी गोंयच्या शेतकी खात्यान, थंयच्यान हेची सुरवात जाल्ली आसा. त्याच्या नंतर गोवा बागायतदारान म्हाका पुरस्कार दिलो आनी ह्या पुरस्कारांची जी हें आसा ही तेन्नाच्यान सुरू जाल्ली आसा. म्हणटकी सुरवाती पासून आसता गायत बैस तर सुरवाती पासून आसता गायत जे लोक म्हाका सहाय्य करपा आसा त्या सगळ्यांक हेचें श्रेय वयता. आनी हो जो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळा पद्मश्री, तो हो म्हाजो एकट्याचो आसून संपूर्ण गोंयचे जे शेतकरी आसा त्यांचे हे प्रतिनिधीत स्वरुपान म्हाका मेळ्ळलो पुरस्कार आसा. त्यामुळे हांव म्हाजे ह्या हेचे ICARचो रोल हितूंत खूब मोठो आसा. कारण कितें आसा, तुमचें केवळ चित्र जालें म्हणून जायना, तें चित्र जें फ्रेम करता आनी जो हिरो आसा तो कोंदणात जेन्ना बसयता, ताका पयलू पासून कोंदणात बसयता तेन्नाच तो हिऱ्याची खरी चमक लोकांक बरें दिसता. नाजाल्यार हिरे अशे खूब पडलेले आसता वतात थंय, कोणाक तेच्या लक्षांत सुद्दां येना, पूण ते कोंदणात बसोवप आनी त्या हिऱ्याक पयलू पाडप आनी त्याचें एक चित्र एका फ्रेमीत बसयल्या नंतर त्याची जी कितें हें जाता ती वेगळीच आसता. त्यामुळे सगळ्यांत जो कळस शेवटचो बांदलेलो आसा तो ICAR आसा. आनी त्या बद्दल हांव ते ICAR म्हणा, गोवा शेतकी खातें, गोवा सरकार खातें किंवा बाकीच्यो आमच्यो संस्था ज्यो आसा, गोंयच्यो ग्रामविकास संस्था आसा, गोंयची सावयवेरेची विके सोसायटी आसा, ह्या सगळ्यांचे म्हाका अत्यंत कौतुक आनी अभिनंदन तेंचें आनी तांकां धन्यवाद दिवचे दिसता की त्यांनी म्हाका आज पर्यंत ज्यांनी म्हाका सहकार्य केलें. काही ज्ञात आसा, काही अज्ञात आसा, काही पड्ड्या फाटल्यान रावन काम करपी आसा, अगदी सगळ्या स्तरा पासून वयल्या स्तरा पर्यंत सगळ्यांचे म्हाका हांव मना पासून धन्यवाद तांकां दिता. आनी हो जो पुरस्कार आसा, हो ह्या पुरस्काराचें जी कितें एक हें आसा, गरिमा आसा, ती म्हाज्या हातून राखली जावची. कित्याक जितलो आमच्या तिरंग्या झेंड्याक जितलो मान आसा तितलोच ह्या पद्मश्रीक तितलोच मान आसा. म्हणजे ती शान बान आनी आन राखून दवरपाची म्हाका देवान बुद्धी आनी शक्ती दिवची, इतलेंच हांव देवा कडेन मागतां. गोंयची शेती तिका जितली उतरती कळा लागल्या की ती बदनाम आसा. अशा बदनाम परिस्थितींत गोंयच्या एका शेतकऱ्याक पद्मश्री मेळटा हें म्हणजे रामाची प्रतिश्ठापना जाली आनी नवें वातावरण जशें जालें किंवा जावपाची अपेक्षा आसा, तशीच काहीशी परिस्थिती ह्या पद्म पुरस्कारा वयल्यान सुरू जातली गोंयांत. शेतीक उर्जेत्ता येतली अशें म्हाका मना पासून दिसता. आनी हांव संजय काकाचें तर अभिनंदन करताच, पण शेती केन्नाच एकट्यान कडेन जायना. तिका सदांच कुटुंबाचो, समाजाचो, शेजाऱ्या पाजाऱ्यांचो सपोर्ट लागता. तो तांकां लाभलो, अत्यंत प्रेमान लाभलो. तांची गरज म्हणजे तांचो उपयोग शेजाऱ्या पाजारांक लागलो. ह्या सगळ्यांचो नक्कीच ते अभिनंदनाक पात्र आसा. तांच्या शेतींत सहभागी आशिल्ले तांचे सहकारी हेय अभिनंदनाक पात्र आसा.
आणि एक ह्याच निमतान आनंदाची गोष्ट म्हाका दिसता की भारतीय किसान संघाचो अध्यक्ष म्हणून की ते म्हजे पयलीं 2 टर्म पयलीं भारतीय किसान संघ गोवा प्रदेशाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले आणि म्हणून भारतीय किसान संघाच्या खातीरय सुद्दां एक खास अशें ह्या विषयाचें म्हत्व आसा. हांव तांचें परत एकदा अभिनंदन करता. कि ये इतना बड़ा उत्सव है, इसको हम होली और दिवाली की तरह से मनाएं, तो इसलिए हम आज फूलों से होली खेलने के लिए भी हम यहाँ पे पाटिल साहब के पास आए हैं. ठीक है, तो गोवा हीरो गोवन एग्रीकल्चर के नाम से आप, मैं चाह रहा हूँ आप पब्लिश कीजिए. हम सिर्फ स्क्रिप्ट को लिखने वाले हैं. ठीक है, जो जिस मूवी में कोई जिसने जिंदगी खपा कर दी हो अपनी, और उसको तो हम एक एक्टर के रूप में प्ले करें, डायरेक्टर उसकी कहानी को लिखे, श्रेय डायरेक्टर को नहीं जाना चाहिए. बस उस कहानी को पहचाना हमने, जैसे उन्होंने कहा कि रतन पार किया, हमने उन रतन को पहचाना. रतन थे ये, पर हमने पहचाना ये कोहिनूर के रतन है. वो पहचान के इनकी कहानी को सुंदर शब्दों में, उसका क्या सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, मिट्टी पे क्या इम्पैक्ट है, एनवायरमेंट में क्या इम्पैक्ट है, उसको लिखा और उसको हमने भारत सरकार को सबमिट किया. क्योंकि मैं डायरेक्ट सबमिट नहीं कर सकता था, तो वहां पे मैंने मुख्यमंत्री की से प्रार्थना की. तो सब कुछ जो हमने लिख के दिया वो मुख्यमंत्री जी के साइन से वहां पे सबमिट हुआ, गोवा के मुख्यमंत्री जी के साइन से. वो उस कहानी को लिखा हमने. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.